Speaker sir, into answer and reply, we have spent 50 crores in 3 years for Mediclaim. 50 crores uttar म्हणले for Mediclaim. Into हांव सांगता लोकांचो अत्यंत people are getting killed in these hospitals. And not only that, this is such a big scam in this thing that forget about people dying. There are so many cases where so much negligence takes place. We have paid 50 crores out of the 50 crores. 3 hospitals have been paid almost 30 crores in 3 years. So around 50 crores in 5 years. Zottur 50 crores farigale for 3 hospitals. I will give you the list of people who have died. That will come to the next. 50 crores on amchan ek super specialty hospital kalpa jatale. Ata Margaon hospital jata. We are spending almost 45 crores for that hospital. If you spend another 10 crores, why not have a super specialty hospital? Why we are wasting so much money? 1 year zale hai government. Why? What is the direction the government has taken to see that it is taking place? Speaker sir, हे सरकार आमच्या क्षेत्रांत आमच्या ताकदीचेर सुपर स्पेशालिटी करपाचीच पावलां उडयता आनी त्या दृश्टीन सादारणपणे दर वर्साक ताणें जो म्हटलो की 50 कोटी 3 वर्सांचेर खर्च जाला ताणें म्हटलो हो खर्च मेडिक्लेमाचेर ताच्या जास्त तितलोच सादारण मेडिकल रिइम्बर्समेंटाचेर जाता तसो विचार करूंक गेलो जाल्यार तितलोच मेडिकल रिइम्बर्समेंटाचेर जाता हेल्थान दिवंक ना वेगळ्या वेगळ्या खात्यांनी दिल्लो आसा त्यामुळे 50 कोटी जेन्ना तो 3 वर्सां खातीर खर्च म्हणटा मेडिक्लेमाचेर सादारणपणे मेडिक्लेमाचेर 50 कोटी जाल्यार मेडिकल रिइम्बर्समेंटाचेर 50 कोटी खर्च जाल्लो आसा 100 कोटी खर्च जाल्लो आसा आनी खरें म्हणचें जाल्यार सरकारान त्यामुळेच जी पावलां घेतलेलीं आसात की सुपर स्पेशालिटी आमचे कडेन निर्माण करची आनी जेतूनसून हो जो खर्च जाता तो जावचो न्हय तो कमी जावचो टप्प्या टप्प्यान अंदू आमी कार्डियॅक सुपर स्पेशालिटी करपाचो निर्णय घेतलो ताच्या खातीर बरे दोतोर येवंक जाय म्हणून तांकां लुक्रेटीव आमी पॅकेजीस सुद्दां दिल्ले आसात गोवा मेडिकल कॉलेजीन ताच्या खातीर फॅसिलिटीजूय निर्माण केल्ले आसात करप चालू आसा कॅथ लॅब जी आवश्यक आसा ताच्या खातीर वी हॅव ऑलरेडी फ्लोटेड टेंडर टेक्निकल बीड तेचें जाल्लें आसा जो स्टाफ जाय जे कॉम्पिटंट एफिशियंट हँड्स जाय कार्डियॅक सर्जन लागता कन्सल्टंट कार्डिओलॉजिस्ट लागता अशे 4-5 बरे हँड लागतात तांच्या खातीर आमी एडवर्टिजमेंट दिली इंटरव्यूजूय जाल्यो आनी वी हॅव सिलेक्टेड सम ऑफ देम ऑल्सो एक तारखेच्यान पयर 1 एप्रिलच्यान एक दोतोर जो कार्डियॅक सर्जन आसा बाय नेम डॉक्टर बोरकार हॅज ऑलरेडी रेज्यूम द ड्युटीज आमी सगळ्यांक जॉइन करून घेवंक ना एका दोतोराक जॉइन करून घेतला कारण ताका जॉइन करून घेतकीर थोड्यो अन्य ज्यो सुविधा निर्माण करूंक जाय त्यो एक्सपेडायट जावंक शकतल्यो म्हणून आमी 1 तारखेच्यान एका दोतोराक जॉइन करूनय घेतला सादारणपणे जी मशिनरी आनी कॅथ लॅब खरेदी करप आसा ताका हांवें सांगलां तशें वी हॅव ऑलरेडी फ्लोटेड द टेंडर वी हॅव शॉर्टलिस्टेड आनी टेक्निकल बीड ओपन केला वी आर जस्ट टू फायनलायज द ओपन द फायनान्शियल बीड सादारणपणे फुडल्या 2-1 म्हयन्याच्या अखेर पर्यंत दिस इज एप्रील मे probably by June we should be in a position to bring this पूर्ण हे सुपर स्पेशालिटी इन कार्डियॅक म्हणजे कार्डियॅक सर्जरी आणि सगळ्यो फॅसिलिटीज ह्यो सादारणपणे जूनच्या अखेर पर्यंत आमी गोवा मेडिकल कॉलेजीन निर्माण करूं शकतले जेतूनसून मेडिक्लेमा वयलो मोठो खर्च हो आमी वांटोवंक शकतले हातून म्हाका दुबाव दिसना स्पीकर सर हे हांवें बॅग हाडला ऑफ ऑल डेथ सर्टिफिकेट्स फॉर द लास्ट 5 years प्लीज I can show that I am बॅग भितर हाड म्हजें आयक बॅग दवर सकल हे बॅग केदो तेंचोय ते कितें जाला म्हजें आयक ऑलमोस्ट पयलीं कितेंय एक्झिबीट करपाचें आसा जाल्यार यू हॅव टू टेक परमिशन फ्रॉम द स्पीकर फर्स्ट बिकॉज ऑफ बॅग्स ऑफ पेपर्स तूं दवर भायर दवर बॅग्स ऑफ पेपर्स मागीर ते दाखयता कितें काय ना पेपर्स आहाय तितून
They are death certificates. I'll come to the point. You are not supposed to exhibit it. I have brought papers, Speaker sir. They are not exhibits. Why you are exhibiting it? They are papers. काय ना तितू papers कित्याक वयर दवरले? बॅग वयर दवरल्यान दाखोवपा इतली certificate आहे. They are death certificates of people who have died for the last 5 years in these 3 hospitals. I will give you the number. It is 1052 in Grace Cardiac. Apollo Victor it is 1087 and in Vrindavan it is 663. Almost 3000 people have died. If so many people are dying, I am comparing it to the best hospital in India. That is in Bangalore, Sathya Sai Hospital. In that hospital, WHO has given them accreditation as being the least amount of deaths. प्रश्न कितें? Prashna Kamata, I am coming to the point. So, in spite, I am coming to the point. I am coming to the point, Speaker sir. Ask in the fact, question. I am coming to the point. I have to give a explanation why I am speaking this. 1 second. Put your supplementary. Speaker sir, others have been given a chance. You put your Yesterday, supplementary. half an hour, one fellow was given, Speaker sir. You put your supplementary. I am putting my supplementary, Speaker sir. In fact, Speaker sir, I want to tell you that so many people have died and still we are entertaining Mediclaim for these people. We have paid almost 50 crores. Is the government contemplating a CBI inquiry into this thing? What is going to be the fate of people? How many people are dying? What is happening in that hospital? Do you know, Speaker sir? I want our Honorable Minister to tell me, does he know what is happening? I'll give you one small incident. He inaugurated in Apollo Victor one nephrology unit. प्रश्न विचारलो. स्पीकर सर, ऑनरेबल मेंबरान प्रायव्हेट हॉस्पिटलांत कोण कोण मेले, कितले मेले हेची यादी हाडल्या. हांव प्रायव्हेट हॉस्पिटलाचो पाठपुरावो करपाक हांव हांगा उबो ना. म्हाका म्हजी हॉस्पिटलां जीं आसात ही सुस्थितीन हाडपाचीं आसात. ती इफेक्टीव जावची गरज आसा म्हणून आमी प्रयत्न करत आसा. फाटल्या सरकारान एल्बिट नांवाची एक हांव उलोवंक नाका Not related to the question. ही सुपर स्पेशालिटी हाडलेली हांगा आणि ज्या सुपर तांचे कडेन दे हॅड गव्हर्मेंट हॅड एंटर्ड इनटू MOU ऑल्सो. दे हॅड सायन MOU आणि वेअर बाय ऑल सुपर स्पेशालिटी पेशंट्स ऑफ गोवा मेडिकल कॉलेज ऑफ दिस स्टेट वेअर टू बी डायरेक्टेड टू दॅट. ज्या लोकांक ह्या भुमीचेर हॉस्पिटल चलोवपाचो अनुभव सुद्दां नासलो, हे सरकार येतकीर आमी अर्थात तेन्ना विरोधात आसतना आमी ताका विरोध केल्लोच, पूण हे सरकार येतकीर स्वाभाविकपणे तो फाटी सरलो. हे आमचे उपकार, आमचे नशीब. आणि आमचे सरकार त्यामुळेच सरकार गोवा मेडिकल कॉलेज किंवा अन्य ठिकाणी बरे सुपर स्पेशालिटी करपाचो प्रयत्न करता. ते ताच्याच मुळे आमकां पयशे भायर होगडोवपाचे नात. आणि दुसरे, मेडिकल कॉलेज हे स्वायत्त जावचें. थंय शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाडची, थंय शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांक बरें ज्ञान मेळचें, सगळ्या प्रकारच्यो सुविधा मेळच्यो, बरो एक्सपोजर मेळचो आणि सगळ्या गोंयकारांक सगळ्या प्रकारच्यो सुपर स्पेशालिटी. आज आमी प्रयत्न करतात कार्डियक सुपर स्पेशालिटी, आमी त्याच्या नंतर कॅन्सराचेरूय वचपाचे आसात. सगळ्या प्रकारच्यो सुविधा, सगळ्यो सुपर स्पेशालिटी गोव्यात आमकां निर्माण करपाच्यो आसात. येणाऱ्या 4 वर्सांत फुडल्या आमी ह्यो निर्माण करपाच्या प्रयत्नांत आसात. स्पीकर सर. Nilesh Kabra. One last question, Speaker sir. I have asked only three questions. Yeah, only 3. आणि एकूच क्वेश्चन विचारता हांवें. नाका. काल ताका सगळे कितलो टायम दिलो ताका, स्पीकर सर, and today we are not getting time. It is not specific. It is not specific that you should go to this hospital or that hospital. Any hospital can go. There is a list. There is a list of hospitals. Now people are dying in one particular hospital. Nobody is forcing them to go. Anyway, my question to Honorable Minister is, why people are going? yeah, that's what I'm saying. So why people are going? There are so many Mediclaim hospitals. Hospitals are there. Ki asa, sir, sir, I'll ask a question. हांव विचारता क्वेश्चन म्हणजे असा की आता मेडिक्लेम फॅसिलिटी जी गव्हर्मेंट प्रोवायड करता, देर इज अ क्रायटेरिया ऑफ सर्टन अमाउंट 1.5 लाख. पूण आता खर्च वाडलेलो आसा आनी खुबशे गोष्टी ते मेडिक्लेमाचे हितून बसना आनी खुबशे पेशंट परतून येता की गरीब पेशंट परतून येता की ते एक्सटेंशन दिवचे, रिलॅक्सेशन दिवचे. म्हणजे सरकाराची कितें वाडोवपाची हें आसा वो ना सर? स्पीकर सर, 2 मेंबरांक म्हाका आन्सर करूंक जाय. ताणें काही हॉस्पिटलांची नांवां घेतल्यान, प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी, आनी थंय कितले लोक मेल्यात हें सांगलां. हें संपूर्ण गोंयकारांक कळ्ळां. त्यामुळे गोंयकारांनी
थंय वचप काय आमच्या सरकारी हॉस्पिटलांत येवप हें ठरोवचें. नंबर दोन जो जी गजाल जो प्रश्न कितें विचारूंक जाय म्हाजो उबारून जो प्रश्न बाब काब्रालान विचारला ताचेर हांव थोडी म्हायती दितां. आमी मेडिक्लेमा सकल कार्डियॅक एलिमेंटाक 1.5 लाख पर्यंत दितात. कॅन्सर हाकाय 1.5 लाख पर्यंत दितात. पूण जर तो कॅन्सर ब्लड कॅन्सर आसत जाल्यार 5 लाख पर्यंत दितात. आनी बोन कॅन्सर जर आसात बोन मॅरोचो जाल्यार 8 लाखां पर्यंत दितात. किडनी 3 लाख पर्यंत दितात. आतां किडनी ट्रान्सप्लांटूय आमचे कडेन जाता. आतां पर्यंत सक्सेसफुली आमी 5 किडनी ट्रान्सप्लांट केले. आनी त्यामुळे आतां किडनी ट्रान्सप्लांटाक आमकां मेडिक्लेम दिवपाची आतां आवश्यकता पडची ना. जशी किडनी ट्रान्सप्लांटाक आतां दिवची आवश्यकता पडना तशीच कार्डियॅकाक एक 2-3 म्हयन्या नंतर पडची गरज पडची ना. जे बाब काब्राल निलेशान म्हटलां की केन्ना केन्ना पयशे पावनात. जेन्ना पयशे पावनात त्या वेळार आमी अशे जेन्युइन केसीस पळोवन आमी रिलॅक्सेशन दिवपाची मुभा आसा. म्हणजे कार्डियॅक आसात 1.5 लॅक्स म्हटलां. एज हेल्थ मिनिस्टर आय हॅव पावर टू रिलॅक्स इट किंवा एक्सटेंड इट टू 3 लॅक्स अँड वीच वी डू ऑन मोस्ट ऑफ द ओकेजन्स. सर हांव फक्त विचारपाक सोदतालो की आतां जनरलायज ते तुमच्या पावरान आसा म्हाका खबर आसा सर. पण 1.5 लाखाचे आतां 2 लाख करतले कित्याक नॉर्मली आतां कार्डियक ऑपरेशनाक 2 लाख पासून जाता. सो वेदर दॅट 1.5 लाख वील मेड बी डायरेक्टली 2 लॅक्स आनी मागीर ते 1 लाखाचे जे आमचे रिलॅक्सेशना पावरान तुमचे आसा दॅट इज डिफरंट. पूण ते 1.5 लाखाचे 2 लाख करतले हें विचारपाचें आशिल्लें म्हाका. स्पीकर सर, आमची जनरल इन्शुरन्स कवराची एक स्कीम येता जेचो उल्लेख ऑनरेबल मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या बजेटान म्हटला. दीन दयाळ स्वास्थ्य सेवा योजना. ज्या योजने सकल आमी गोंयच्या सगळ्या लोकांक इन्शुरन्स कवर दिता टू द एक्सटेंट ऑफ 4 to 4.5 लॅक्स. आनी जेतून हे सगळे एलिमेंट्स कवर जातले. हातून गोंयचे आमचे मेडिकल कॉलेज रजिस्टर जातले, एम्पॅनल जातले, दोनूय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांय जातली आनी गोंयची अन्य बरी प्रायवेट हॉस्पिटलां आसात तिवूय जातली. काही हॉस्पिटलांक सुपर स्पेशालिटी ट्रिटमेंट दिवपाचो बेनिफीट मेळटलो आनी भितर कॉम्पिटिटीव स्पिरिटांत ताणें जें म्हटलां 1.5 लाखाचे केन्ना केन्ना खर्च 2 लाखाचेर बीन वता. हांव म्हणटा ह्या कॉम्पिटिटीव स्पिरिटान 1.5 लाखा वयले 1.25 लाखाचेर येतले कारण अनेक कॉम्पिटिटर्स भितर उतारतले. स्पीकर सर स्पीकर सर, जशें मंत्र्यान म्हणलां मेडिक्लेम इज फॉर सर्वसामान्य मनीस. जेन्ना एक घोव बरो ना जाता ती बायल जी गांवांतल्यान भायर सरता तिका खबर नासता खंय वचपाचें पेपरवर्क कितें तें. फायल जेन्ना आयदर इट इज क्लेम ऑर रिइम्बर्समेंट कशें खंयच्या वाटेन जाय तें. जेन्ना तो वता तो दरे तरेचे ती बायल मनीस भोंवत आसता. मेडिकल डायरेक्टर ऑफ हेल्थान वता, GMCन वता, कोणाच्यो सायन्यान थंय खंय तरी घुस्पता आनी शेणटा. इज द गव्हर्मेंट कॉन्टेम्प्लेटिंग ऑफ ओपनिंग अ सेपरेट सेल or a single window system in a time bound manner to handle these mediclaim cases? If yes, when will it be done? स्पीकर सर, सूचना ताची बरी आसा पूण आमचे जे सोपस्कार आसात ते तशे टिडियस निश्चित ना. गोवा मेडिकल कॉलेजींत एडमिशन घेवप, एडमीट जातकीर थंयसरल्यान रेफरल लेटर घेवप, थंयसरल्या डॉक्टराक जर दिसता आसत की ती केस सुपर स्पेशालिटीची आसात आनी त्याच्या खातीर फॅसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल विथ GMC, दे गिव रेफरल लेटर. ताचे वयल्यान ती योजना ही ठरावीक इन्कम ग्रुपा खातीर आसा आनी स्वाभाविकपणे रेजिडन्स सर्टिफिकेट आनी इन्कम सर्टिफिकेट हे मामलेदारा कडल्यान हाडचें पडटा, जाच्या खातीर 1 दीस वता, 1-2 दिसूय वतात आनी एक फावटी. माझा प्रश्न वेगळा आसा. ताच्या नंतर आमी मेडिक्लेम दिता हे डायरेक्टर हेल्थ दिता, तशी कोणी तरी फॉलोअप केल्यार हे सगळ्यो गोष्टी 1-2 दिसांत 3 दिसांत जावं शकतात. पूण अजूनय सरकार म्हणून आमी प्रयत्नात आसात. अजून